मुद्दाम ताका दाखय रे दाखय आता दाखय कोण तो ओलिवर हांगा सोपला हांगा हे रस्ते हांगा पाड घालून उडयले आमचे सगळे काल हांगा गाडयो उरलेल्यो आमचे गाडी हांगा खळखळ जाला आमचे फाट बॅग सगळे आवय वय धरून सगळे खळखळ जाला हो जो गाडयेन भोंवता तेका 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 ही स्कूटर दवरी आनी धवळीकारा फाटल्यान बसून भोंवपाले हेका हे हांगा आमकां पिशान काडटा पळय लाचार म्हणून आमी सांगताय पळो समतो पळो हे आमचे पयशांचे गाडी घेवन भोंवता हांगा आनी आमचे हांगा स्कुटरी आनी हे काबार करून कोण बसता तेंका पळयता हांगा जे आमच्या गांवांत जो आमचे आयज जो देव कपलेश्वर आसा तेजी जात्रा जाता आनी माधवाची जे महादेवाची पालखी आसा ती आमची प्रथा आसा वयल्यान घेवन वचपाची डोंगरा वयल्यान आनी ही पालखेची हे वर्सा एक षडयंत्र केलें कोणें कितें तें देव पळोवन घेतलो एक षडयंत्र केलें की पालखी रस्त्या वयल्यान हाडपाची म्हणून ही पालखी म्हाका जसो समज आसा तो पर्यंत ती पालखी आसा ती दोंगरा वयल्यान इतकेंच लांब व्हरता की वर्साक ते देवांक सगळे भेट दिवं जाय वयर आमचो तेरशेकार आसा वयर आमचो मारुदेव आसा वेगवेगळे देव आसा रवळनाथ आसा हे सगळे देवांक तेजी भेट म्हणून ही पालखी आसा ती दोंगरा वयल्यान व्हरपाची इतकी वर्सां प्रथा आसा पूण ह्या वर्सा तेंच्यांनी कितें केलें की हेजे फाटल्यानच्यान लॉजीक आनी हेजे फाटल्यानच्यान जे तेंचें षडयंत्र आसा हेजे फाटल्यानच्यान जे तेंचें षडयंत्र आसा परत रिपीट करता हांव षडयंत्र आसा कोणाचें तें पळोवचें तुमी मारुदेवाचेरूय ताणें हात घातलो हे फावटी हेजेरूय तेंच्यांनी हात घालपाक प्रयत्न केल्लो पूण गांवचे जागरूक नागरीक आशिल्ले तेंच्यांनी तें हाडून पाडलें पयर पेपरार येयल्लें की पालखी ह्या वर्सा रस्त्या वयल्यान वयतली म्हणून पूण काल डिसिजन जालां की पालखी परत आसत अशी पालखी ही आसा ती दोंगरा वयल्यान वयतली हेजे फाटल्यान षडयंत्र आसा तेजे देव पळोवन घेतलो तेंकां जशें मारुदेवान आयज बरें पळोवन घेतलेलो आसा जो उणीर मारुदेवा जाग्यार हो STP प्लांट जवळ जवळ 4 प्लांट हांगा येता विचार करात एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे डेव्हलपमेंट जावना पूण 4 STP प्लांट येता कित्याक लागून येता कोणें जमीन घेतल्या थंय दिपकाची थंय जमीन आसा नांवार ती आमी एक्सपोज केल्ली आनी हे फावटी जो वयर दोंगर आसा तेका जर फावपाचो जर प्रयत्न करता तुमी जाल्यार तेजेर आमी कशें रान उठयतलें तें कळटलें आयज तुजो चोडो हांगा येयल्लो तोंड लिपोवन धांवचो पडलो तेका आनी फुडें जर देवाचे आमचे वाटेक जर तसो येता तूं लोकांक जर फुसलेत आनी लोकांकूय वालोर म्हणटा हांव तेंकां जेन्ना पेपरार येयल्लें भितर कमिटीन कोण आसा तें खबर आसा तुमकां कोण कसले ढवळीकर आसा तें खबर आसा हेंच्यांनी हो षडयंत्र केल्लो वयल्यान पालखी सकयल्यान व्हरची म्हणून तें हाडून पाडलें हे लागून वालोर त्या लोकांक हे लाचार मनशांक हे लाचार ढवळीकर आसा जे इलेक्शना पयलीं दुसऱ्यांचें आसता पूण इलेक्शन जाता तेन्ना लाचारी पत्करून जे कशे वयता लेंबडे कशे प्रत्येक पार्टी फुड्यान वयता पांये नाक घसडिता काँग्रेस जावं BJP जावं ममता बॅनर्जी सारकी जी लायकी ना गोंयान कंटेस्ट करपाक तेजे कडेन हो गेल्लो लाचार मनीस हे लाचाऱ्यांक तुमी जागा दाखोवपा जाय जशें आगापूरकारांनी दाखयलें तशें प्रत्येकारान दाखोवं जाय जशें उणीरकारान दाखयलें तशें प्रत्येकारान दाखोवपा जाय आतां बांदोड्या हळू उबी जाता हे प्रत्येकान ताका दाखोवपा पडपा जाय आडपयकार हळू उबी जाता प्रत्येक जाणा आपूण एकठांय जावन येता हे खंय तरी बदल दिसता भितर आनी हो बदल पॉझिटिव्ह आसा इतकी वर्सां केन्नाच खंयचेच गुलामगिरीन रावपा जायना ही गुलामगिरी सोंपपाचो टायम येयल्लो आसा वेळ येयल्लो आसा आनी हेका काबार करपाचो सोंपपाचो वेळ येयल्लो आसा देव बरोबर आसा देव फक्त पळयता परत रिपीट करता हांव सामको बिलिवर सामको म्हणल्यार बिलीव करता देवा भितर हांव खूब फावटी हांव एकदां म्हाका दिसता सुद्दां देव म्हाका खंय तरी भेट दिवंक गेलो आसतलो कोणाक जोक दिसतलो पूण हांवें एक्सपिरियन्स केला तेजे वयल्यान सांगता प्रत्येक वेळा जेन्ना हितून कटमगाळी वयता जावं देवचारांचे जे आमचे देवचार आसा ते आमकां खंय तरी पळयता आमच्या वांगडा बरोबर आसता आनी हे एक्सपिरियन्स आमी गांवच्या लोकांनी खूब फावटी केला हांवूच म्हणना पूण गांवच्या लोकांनी हे एक्सपिरियन्स खूब फावटी केला केन्ना वेगळ्या रुपांनी ते आमचे कडेन येता हें आमकां खबर आसा प्रत्येकाक रातचे आमी दोंगरार शेळलेले आसा दोंगरा वयल्यान वाट दाखोवपी आमकां हेच देव आनी हेच देवांक जर हांव तेंचे जर घालूंक सोदता जाल्यार ताका ओगी रावपाना आमी तरी ओगी रावपाना एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स ओगी रावचे ना पूण लोकां कडेन ते तुमकां सांगता जर देवाचेर तुमी बिलीव करता जाल्यार तुमी ओगी रावपाना जशें आगापूरकारांनी ठरयलें की आयज तेंचे काल डिसिजन जालें परत आस्त तशी पालखी व्हरपा जाय तेच वाटेन व्हरपा जाय ते वाट जर तो कोण हें करपाक सोदता देव ताका पळोवन घेतलो काबार करतलो परत हांव देवा कडेन मागता देवाचें डिसिजन फुडें की ताका मारून उडोवं नाका ताका जितू दवर पिसू दवर हेजेरूच फुडें सांगता आसतना ज्यो आमच्यो प्रथा आशिल्ल्यो गांवकारी प्रथा ह्यो गांवकारी प्रथा गांवकारांच्या जाणट्यांनी म्हणजे कितलीशीं जनरेशन आशिल्ली ही प्रथा आसा खंय तरी बंद पडपाची जावं तांकां डायवर्जन दिवपाचें हे सगळ्यो गोश्टी चल्लेल्यो आसा म्हणजे देव सुद्दां आज खंय तरी अलिप्त जावपाचें जावं अलिप्त करपाचें हें षडयंत्र आसा
हे षडयंत्र खंय तरी बरोबर दिसना. गांवकारपण हे व्यवस्थित उरपाक जाय. हांकां भायले लोक हाडून हांगसर सेटल करपाचे जावं आमची जी गांवकारपणाची जावं भाशा आसा जावं गांवकारपण आसा हे खंय तरी बंद उडोवपाची जी भाशा चल्लेली आसा जावं षडयंत्र चल्लेलें आसा मायग्रंटांक हांगा सेटल करून हांगा दवरुपाची जी प्रथा चल्लेली आसा हें जावपाक जायना. जे गोंयकार आमी गोंयकारपण म्हूण आशिल्ले प्रत्येक गांवांत आशिल्ले वाड्यार आशिल्ले तेच उरपाक जाय आनी आमचें अस्तित्व दवरतले जाल्यार आमी गोंयकारपणान रावचे पडटले. जाल्यार आमी फुडें गोंयकार म्हणून खंय तरी शेणटले आनी आमी गोंयकार म्हणून आमकां चांचपडात रावचे पडटले. तेन्ना सगळे गोंयकारांनी अवेर जावची पडटली. काही षडयंत्र आसात ती मोडून पाडची पडटली. जावं हे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा जाल्यार सुद्दां हे गांवचे भुरग्यांकूच काम मेळपाक जाय जावं गोंयकारांकूच काम मेळपाक जाय. हे भायले लोक येतात हांगसरले आमची गोंयची नाशाडी करपाची जावं आमचे जागे खंयचे घेवपाचे जावं आमची इलिगलिटीज हांगा करपाचे तेंचे इतलेच हांगा तेंचे मोटीव आसा. जे भायले लोक हांगा गोंयान येता मायग्रंट हे परत तेंचे दिशेन वचपाचे केन्नाच आसना. आज पळयल्यार कळटा प्रत्येक सिटीनी जे आज व्हडले व्हडले धंदे जावं व्हडली बिझनेस एक्टिविटीज सगळे आज त्यांच्या हातीन गेल्ले आसा. हे तर परत आमच्या हातीन घेतले जाल्यार जे रेवल्युशन आमी चलयल्लें आसा एक क्रांती जी चलयल्ली आसा हे गोंयकाराचें अस्तित्व टिकोवन दवरपाक सगळे गोंयकारांनी आमकां खंय तरी विचारान घेवचें. आयच्या क्षणांत आमी हेच सांगतात आनी फुडलीं सुद्दां जे इलेक्शन सुद्दां येतले हे मोटिवाचेर आमी तुमचे बरोबर आसतले. आमचे जे लोकप्रतिनिधी दवरपाचे आमी प्रयत्न करतले तेन्ना सगळ्यांनी विचार करचे. आयचे घडी आमी हेच सांगूंक सोदता. देव बरें करूं.